आज आम्ही शिरोडा मतदारसंघातले सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते इन्क्लुडिंग सगळे सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आणि बीजेपीचे कार्यकर्ते आज सगळे देवदर्शनाक कामाख्या मंदिरात आणि रायेश्वर मंदिरात हांगा आयिल्ले आसात. निमित्त अशें आसा की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां पूर्ण जाल्ले आसात आनी तांचो कार्यकाल जो आसा पळय तो इतर पंतप्रधाना पेक्षा आज 1 दिसान चड जाल्लो आसा आनी म्हणूनच ह्या देशाची सेवा ते जे करीत आयिल्ले आसात ती तितक्याच तत्परतेन आनी तितक्याच धडाडीन तशें मुखार दवरपा संबंधी करपा संबंधी तांकां बरें आयुश्य मेळचें, आरोग्य मेळचें अशा प्रकारचे सांगणे आमी आमचे भटजी विनंती केली आणि त्या प्रमाणे देवीक विनंती केली, श्री रायेश्वर देवाक विनंती केली आणि तशा प्रकारे सांगणे करून प्रसाद पाकळी जी आसा पळय ती किंवा आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्यान नरेंद्र मोदीजी हे जितले तत्परतेन आनी प्रामाणीकपणान काम करीत आयिल्ले आसात म्हणजे अंत्योदय हें तत्व तांणी दिलेलें आसा. म्हणजे गरिबांतल्या गरीब मनशाक आपलो आदार पावपाक जाय, देशाच्या सरकाराचो शासनाचो आदार पावपाक जाय. ह्या तळमळीन ते काम करतात. ही तांची तळमळ आनी जिद्द जी आसा पळय की भारत हो 1 नंबरचो देश जावचो जगांत, ही तांची तळमळ ती साध्य जावची, हे तांचे प्रयत्न आसा ते साध्य जावचे आनी ताका यश मेळचें अशा प्रकारची आमी देवा कडे मागणी केल्ली आसा. आनी आयच्या दिसाचे परत एकदां तांकां शुभेच्छा, सगळ्यांच्या वतीन आमच्या तांकां शुभेच्छा दिता आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता.